शिरगांव जाल्ल्या चिंगराचे विंगडे उपरांत देवस्थान समितीन एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो. जात्रे खातीर आतां धोंडांक नांव नोंदणी करची पडटली. तांकां 2 फोटो आनी वळखपत्र दिवचे अशें देवस्थान समितीन कळीत केलां. प्रुडंटान ह्या पयलीं नोंदणी करची म्हूण रिपोर्ट केल्लो. आतां नोंदणी जातली. नोटीस उद्देश म्हणजे एक्चुअली आम्ही पयलीं पासून आमचे हे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जाता जात्रे नवीन धोंडाचें ते आमचे कडेन रिकॉर्ड आसतात बुकाचेर म्हणजे पावती बूक सगळें तेंचेर. पूण कितें आहा डिटेल्स आमी काय कोणाचेर धरून ना कितक्या पुरती पेमेंट केलें रसीद काडली जालें सोंपलो विशय. म्हणटकच कितें आसा की आतां जो हो हादसो जालो न्ही तेन्ना आमकां दिसलें कितें प्रत्येकाचो रिकॉर्ड आमचे कडेन आसूंक जाय. काही येता कदाचित काही गोष्टी घडल्यो तर आमी प्रत्येक इन्फॉर्म करूं शकता. त्याच बरोबर आमी कितें आहा की आमचो माणूस असो आसा विचार की सगळ्या धोंडांक हे सगळें जाल्या नंतर रजिस्ट्रेशन जाल्या नंतर सगळ्या धोंडांच्या तळाचेर वचपाचें. अदरवायज कितें आहा तांकां प्रत्येक धोंडाक हांगासर एक जॉयंट मिटींग अशी सगळ्यांक प्रत्येक गांवचे 2-2 जावं 4-4 कोण रिप्रेझेंट करता पळय तांकां आपोवपाचें आनी तांकां हो हें कितें घडलां ताच्या संदर्भान चर्चा करपाची तेंचे कडेन. आनी हितूनसून तांकां एक काही गोश्टी समजा ताका मनीस म्हणजे परफेक्ट नासता चुकतात केन्ना तरी तांकां तेंच्यांनी आतां कितें आहा कांय वेळार कितें आसता की दोनूय मातशें कितें बोवाळ करता आनी अशें आयकूंक येता काल आमी जेन्ना विचारपूस करपाक गेले तेन्ना. तर अश्यो गोश्टी घडोवंक जायना. ह्या खातीर आमी त्याच बरोबर बाकीचे आमी तांकां एक अंडरस्टँडींग म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करपाचें आनी तांकां तेंचे कडेन संपर्क चालूच दवरपाचो हो विचार आसा आमचो. फॅक्ट फायंडींग समितीन 6 दिसां उपरांत आपलो रिपोर्ट सरकारा कडेन दिलो. मात रिपोर्टांतले फायंडिंगाचेर सरकारा कडच्यान अधिकृत म्हायती आयतार मेरेन तरी दिवंक ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.